तुम्ही पयले आसतले आता पर्वरीच्यान जे फ्लायओवराचें काम स्टार्ट जाला। एका सायडीन पळोवंक शकता तुम्ही की फ्लायओवराचें काम फूल फ्लॅश फास्ट चालू आहा। आतापर्यंत तेंच्यांनी आता तीन ते 4 खांबे आता फ्लायओवराचे घातल्या। पण जशें जशें की दोनाय सायडींतल्यान हें काम तुमी पळयता, गिरी सायडींतल्यानूय पळयता आनी जे पर्वरी सायडींतल्यान दोगांयनी वांगडा स्टार्ट केलां काम। जशें जशें लागीं येतले तुमकां खबर आहा, जशें लागीं येतले तेन्ना आमचे नॅरो रोड जे हायवे आहा ते खंय तरी तेज्या कामा खातीर खंय तरी ट्राफिकेक हो त्रास जातलो। पण ट्राफीक पुलिसेन हेजो प्लॅन केला, डायवर्जन केला। आता खंयचे खंयचे डायवर्जन खंयच्यान रोड आसतले हे आमी तुमकां ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोवन दितले। तुमकां सांगल्या त्या प्रमाणे जे फ्लायओवराचें काम आहा ते जशें जशें लागीं येता तशें तशें आमचे नॅरो रोड आमचो हायवे तुमी पयला आसतलो नॅरो रोड जाता तेज्या खातीर ट्राफीक डायवर्जन केला। एक तेंच्यांनी एक रोड सांगला तो जो कोकेरो जंक्शन आहा थंयच्यान लेफ्ट काडून जो सांगोळडा रोड वयता, सांगोळडा रोडांतल्यान सांगोळडा जंक्शन आहा थंयच्यान रायट मारून ह्या रोडार आमी ह्या रोडा वयल्यान ते डायवर्जन करपाचें आहा। मात तुमी पळोवंक शकता जेन्ना आमी सांगोळडा रोडा वयल्यान जे चौगम रोडा वयल्यान सांगोळडा जंक्शन पर्यंत रोडाची हालत कितें आहा आनी ह्या रोडा वयल्यान ते ट्राफीक मूव करतले म्हणटा तुमी पळोवंक शकता रस्त्याची हालत कितें आहा ती। पयलीं खंय तरी PWDन नाल्यार खंयच्या तरी कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या रोडाची खंय तरी काम करूंक जाय अशें कळोन येता की ऑलरेडी ट्राफीक पुलिसेन तांकां ऑलरेडी जे रोड आहा ते वायडनींग करपाक गेले 6 म्हयन्या पयलीं तांकां सांगलां की असो असो प्रोजेक्ट येतलो हेज्या खातीर हे डायवर्जन आसतले रोड। सो ह्या डायवर्जनाक खंय तरी सायडींतल्यान आनीक रोड वाडोवपाची गरज आहा। पण आमकां कळोन येता की खंय रोड डायवर्जन केला ते खंय तरीच दिसना। मात रोडा वयले तुमी फोंडके पळोवंक शकता ह्या रोडा वयल्यान ते डायवर्जन करपाचें आहा। लोकांचें म्हणणें आहा की बाबा डायवर्जन करता जाल्यार लोकांक खंय तरी बरी सुविधा नाल्यार खंयसर तरी बरो फ्लो ट्राफीक जावचो म्हणून तेंच्यांनी मागलां आनी बेगींतल्या बेगीन हे रोड आहा जे डायवर्जनाचे रोड तेंच्यांनी ठरयला ते बेगींतल्या बेगीन सारके करपाचे। स्पेशली आमी हो तुमकां डायवर्जन आनी रोडाची जी चाळण जाल्या हे दाखोवपाक हाडल्या। ह्या रोडा वयल्यान ते तेंच्यांनी डायवर्जन आतां करपाचें ठरयलां। तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान तो रोड आहा जे हांगा सीवेजीचें काय कसलें तरी काम चालू आहा पण तेजें काम खंयसरी कंप्लीट जालां पण ताका हॉट मिक्सिंग ना कांय ना आनी ह्या रोडार जो सगळो पणजेचो ट्राफीक आहा तो पणजेच्यान नॉर्थ गोवान खंयच्यान तरी पेडण्या पर्यंत वयता हो सगळो ट्राफीक ह्या रोडांतल्यान वयतले। परत सांगता लोकांचें म्हणणें आहा जेन्ना ट्राफीक हे डायवर्ट करतले खंय तरी तांकां बरी सुविधा जे वायडनींग जे डायवर्जन ट्राफीक जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी तेंचे लोकांचें म्हणणें आहा की बेगींतल्या बेगीन हे रोड सारके करपाचे। तर तुमकां दाखयलें आमी की पयलो डायवर्जन जो ह्या कामा खातीर फुडें ह्या थोड्याच दिसांनी आसतलो तो पयलीं समज कोणाक पणजेच्यान समज पेडण्या सायडीन वचोंक जाय एक तर तो रोड जे कन्स्ट्रक्शन जालां ते सायडींतल्यान तुमी पयले आसतले सायडींतल्यान दोनाय सायडीन तो रोड वायडनिंगेचें काम चलो तसो रोड आसतलो पण त्या रोडार ट्राफीक आसल्या कारणान ते ट्राफीक डायवर्जन केलां ते तुमकां दाखयलें आमी सांगोळडाच्यान
जे जंक्शना कडल्यान रायट मारून परत आसा तशें त्या हायवेक येता हो रोड दाखयला आनी त्या रोडाची हालत दाखयली. आनी दुसऱ्या सायडीन समज जो पेडण्याच्यान नाल्यार नॉर्थ सायडींतल्यान कोणाक पणजे वचोंक गेले दुसरे डायवर्जन आसतले ते तारी कडेन म्हापसा तारी कडेन थंयच्यान लेफ्ट मारून जो भितरल्यान जो रोड येता सुकूर मागीर उस्कय मागीर असो त्या सायडीन येवन सुकूर जॉयन जाता तो एक रोड आसतलो. तुमी दोनांची रोडाची हालत पयली आसतली की एका सायडीन जो सांगोळडाचो रोड आहा एका सायडीन नॅरोय आनी रोडाची जी चाळण जाल्ली आहा ही तुमी पयली आसतली. आनी दुसऱ्या सायडीन जो आमी दुसरो बसवाड्याचो रोड दाखयलो तो कितलो अशीर आसल्या कारणान कशें ट्राफीक सुट्टले हेज्या फुडें आमकां कळटलें की खंयचे हितून पळोवन हें डायवर्जन केलां ह्या पुलिसांनी आनी ट्राफीक पुलिसांनी खंयच्या हितून कळना कित्याक ऑलरेडी ते नॅरो रोड आहा आनी एका सायडीन रोड पिड्ड्यार आहा कशें डायवर्जन करतले कोण जाणा. पण लोकांचें एकूच म्हणणें आहा की लोकांच्या सांगला त्या प्रमाणे की तो रोड केला तो खंयसर तरी सारको करूंक आनी बेगींतल्या बेगीन बरी सुविधा ते बेगींतल्या लोकांक त्रास जायनासतना हो रोड जो डायवर्जन केला हो बेगींतल्या बेगीन सारको करपाचो. साहिदीप कदम वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.